Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. Thank you for being here. May God bless you and your family. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले पयले चिठीवेलें वाचप. प्रितीच्या सगळ्याक जीण दिता त्या देवा मुखार आनी पोन्स पिलाता हुजीर गोवाय दिवन सारकें उच्चारण केलां त्या क्रिस्ता जेजू मुखार हांव तुका हुकूम घालतां तो हो. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडोसोर चुकी विरेत गुन्यांव नासतना तुजे कायदे पाळ. ताका परगोट करतलो आपणे नेमलोल्या काळार एकलोच ओमोर आसा. ओगोम उजवाडांत रावपी मनशान पळोवंक नाशिल्लो, पळोवंकूय जायना तसलो एकलोच सोगटां सोर्वांचो भाग्यवंत अधिकारी. तोच तो राजांचो राजा आनी धोनयांचो धोनी. ताका मान आनी पदवी सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सोदगीतांक गावून भितर सोरात, संतोशान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भोक्ती करात. सोदगीतांक गावून भितर सोरात, संतोशान येयात देवा मुखार. जबाब सोदगीतांक गावून भितर सोरात, संतोशान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रचणार, तो आमचो बापूय, तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार, आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब सोदगीतांक गावून भितर सोरात, संतोशान येयात देवा मुखार. तो गोवळी आमी ताच्यो शेळयो, मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या, तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरजा. जबाब सोदगीतांक गावून भितर सोरात, संतोशान येयात देवा मुखार. ताचे दारवंटे काडून येयात, ताच्या मंदिरांत भितर सोरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सगळीं बराबर गायात नोमान. जबाब सोदगीतांक गावून भितर सोरात, संतोशान येयात देवा मुखार. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो मायेमोग सासणांक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेंत तो विस्वाशी. जबाब सोदगीतांक गावून भितर सोरात, संतोशान येयात देवा मुखार. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. बोऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळतात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. Soy Sorvespora, soy. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पुस्कोळ लोक एकठांय जावन दर एका नोगरांत थावन जेजू सोरशें लोटोवन येतालो देखून ताणें वोपार घालून म्हळें, कोण एकलो ओंपी
आपलें बी ओंपूंक गेलो. ओंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी तें मोस्तोलें आनी अंत्रोळावेल्या सुकण्यांनी येवन तें खेलें. आनी दुसरें खोडपाचेर पडलें. तें किरलोलें पूण शेळ नासली देखून सुकलें. हेर कांट्या मदें पडलें आनी कांटे बराबर वाडले आनी तांणी तें दामून दवरलें. हेर बरें जमनीर पडलें आनी वाडोवन 100 पीक जालें. आनी व्हडल्यान आड्डून ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यान हें आयकुचें. ताच्या शिसांनी हे वापारीचो अर्थ ताचे कडेन विचारलो आनी ताणें म्हणलें, देवाच्या राज्याचे गूट वळखूंक तुमकां तांक दिल्या, पूण हेरांक पळोवनूय तांकां दिसना जावंक आनी आयकूनूय तांकां समजना जावंक वापारीनीच सांगप. तर वापारीची समजोडी ही: बी देवाचें उतर. वाटेर आसात तीं तें आयकतात तीं, पूण मागीर ताणीं सोतमानिना जावंक आनी सोडवून जोडिना जावंक देंवचार येता आनी तांच्या काळजांतलें उतर काडून व्हरता. खोडपाचेर आसात तीं उतर आयकून तें उर्बेन मानून घेतात तीं, पूण तांकां पाळां नात देखून तीं थोडोच वेळ सोतमानतात आनी तपासणेचो ओगोत पावतोच तीं पाटीं सोरतात. कांट्या मदें पडलां तें उतर आयकोलां तीं, पूण वेतां वेतां जिवाच्या धास्तींक आनी ग्रेस्तकायेंक आनी मौजांक लागून तीं दामून उरतात आनी पीक दिवंक पावनात. बरें जमनीर पडलां तें बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळतात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात तीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ थोडोच वेळ भावार्थ दवरतात. लूक 8:8-13. नियाळाक आधार. एका गांवांत पावस ना जावन वूंय सारकी सुकलेली. उदकाक लोक आशेवन रावतालो. एक दीस थंयचो लोक फिरगोजेंत मागणें करूंक येवजिता. सगळो लोक मागणें करूंक एकठांय जाता, पूण एकटोच भुरगो सोत्री घेवन येता. कांय लोक हांसून भुरग्याक विचारतात, कितलो काळ पावसूच ना, तर सोत्री कित्याक हाडल्याय? भुरगो जबाब दिता, आमी देवा लागीं पावस मागूंक आयल्यांत. पावस पडल्यार हांव भिजतलो न्हय. आकाश म्हणटात, देवाचेर खोल भावार. जें कितें विस्वासान मागता तें आमकां मेळटलेंच असलो भावार्थ गरजेचो. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां ओंप्याची वपार सांगून देवाचें उतर आमच्या भावार्था वरवीं कितलीं फळां उत्पन्न करूंक शकता तें जेजू आमकां समजावंक सोदता. आयज आमकां मिलाग्री विस्मितां पळोवंक जाय, पूण भावार्थ विस्वास जेजूचेर थीर ना. आमचें जिवीत जेजू सारकेलें करूंक आमी सोदिना. मागता तें आमकां मेळटलेंच म्हूण आमचें जिवीत देवाच्या हातांत भेटोवया आनी ताची येवजण शार्ती पावोवंक भावार्थान आशेवन रावया. सर्गींच्या बापा, भावार्थान जियेवन दुसऱ्यांक देख जावंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev Baren Koro.